आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्रांत मोगमोजो केला. ताच्या मोलीक रक्तान दिला बोगसने, ताच्या जिणे मोरनान सर्गीचे दिले. एक थेंबो तुझ्या रक्ताचो आस पृथ्वीक सोडवून दिवच्याक तो बरो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोळ तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, प्राजिताचो काळ प्रारंभ करच्या पयले आमच्या पापा साहेबान उपासा विशयांत एक बरी शिकवण दिवन म्हळें. प्राजिताचो स्पिरीत आमच्या काळजांनी आसा जाय शिवाय आमच्या पोटांनी न्हय. असली शिकवण आयची देवस्तुती आमच्या मुखार दवरता. प्राजिताच्या काळार उपास कर. आमच्या भावा भयणीक वळखना जाल्यार, आमच्या आवय बापायंक आनी वडिलांक गौरव दिना जाल्यार, गरजेवंतांक आनी भुकेल्यांक आमचो आधार दिना जाल्यार त्या उपासाक अर्थ ना. हेरांतावन शाबासकी जोडच्या खातीर करचो उपास आनी हेरांक दाखोवच्या खातीर करचे आमचे प्राजिताच्यो करण्यो देवाक मेसवाना. त्या देखून मोगाच्यानो आमचो उपास आनी प्राजिताची करणी फळां भरीत जायजे तर आमी आमच्यो अनितीच्यो वाटो सांडून हेरांच्या गरजांक पावोंक जाय. आनी पापा साहेबान सांगल्या प्रमाणे आमच्या पेल्याचो मोग करचे द्वारे देवा लागीं आमचो संबंध घट करूंक जाय. आमच्या उपासा सांगाता देवाक मानवता तसल्यो करण्यो करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. आमचे उणेपण वळखून घेवन सोमेलाकचे बोगसाने मागया. हांव पातकी सर्व देवा आनी तुमकां भोव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत दसरून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पथकां गेल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां संवकार मरे सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां भोव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर्पदेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. काकुळदारा बापा, प्राजिताची वाट आमी धरल्या, त्याच वाटेन दयेन तूं आमकां चलय. ह्या पोरी आमच्या कुडीची धंडोन खऱ्या प्राजिताचे मनान आनी काळजाच्या भक्तीन आमी आचार्य कर. हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एक फोनान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. तमण आसतना बोब मार, तुत्तुरे परी तुजो ताळो उबार.
मुझे परजेक आपले गुण्याव परगट कर आणि जाकोबाच्या घराण्याक आपली पदकां आपूण नितीन चलता तें राष्ट्र आणि आपणे आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आणि म्हजो वाटो वळखूंक आत्रेकतात. म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आणि देवाक लागीं सरूंक आत्रेकतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हणून उपास करचो. तूं आमच्या प्राचिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हणून प्राचीत करचें. पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आणि तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात. पळया, तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाय आणि झगडी करतात आणि दया नासता मुठी मारतात. आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गाक पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. तुमी उपास करतना एका चिवा भशेन तकली बागयतात, गुणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात. असलो उपास हे रितीन तुमी प्राजीत करतात तो दीस म्हाका पासांत ना म्हणून तुमी चिंतात. असल्यांक तुमी उपास आनी सरेस्पराक मानतात तसलो दीस म्हणटात. ना, हांव पासांत करता तो उपास वो आनी तिची संकळी मोडा, जुवांचे बांद सोडया, दग्ध सोंसतेल्यांक सुडका दिया, हर एक जू मोडून उडया, भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घर दर नतलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक साडी नाकात. तेन्ना पांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतलें आनी सरेस्वराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सरेस्वर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसा. देवाचें उतार हें. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. काकुळदारा देवा मुजी काकुळट कर. भूक उणवळ्या देवा मुजे गुण्याव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कातांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पदकाच्या चिखलांतलो. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. म्हजो गुण्याव हांव वळखून घेता, म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेर हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलें हांवें केलां. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुका याज्ञ बलदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बोल्यो ओपूण दिल्यार तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदानच एक कलतें काळीज. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. Wonder tuka Krishna, my neighbor Raya. Wonder tuka Krishna, my neighbor Raya. बरें सोदा आनी वायट सोडा,
तेदवा तुमी जेतल्यात आनी सरेस्पर तुमचे सवय आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. तवळू जुवांचे शिस जेजू तशी येवन म्हणाले, आमी आनी फारिसेव साबारपटी उपास करता, पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगात आसता पर्यान खाजराच्या ओळ्यांनी दुखेस जावन आशेत गी. ओरेताक ताचे तोंड खानवचे दीस येताले आनी तवळ ते उपास करतले. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्ताताई म्हज्या मोगाळ भावा बरी न्हू. आमी प्राजिताच्या काळार आसा न्ही गे. हय, म्हाका उडास आसा ल्हानपणार प्राजीत काळ म्हळ्यार निजोन प्राजीत काळ. आमकां व्हडल्यान उलोवंक नातिल्लें, विसील घालूंक नातिल्लें, पोदां आयकूंक नातिल्लीं न्ही गे. शिंपी गिळोवंक नातिल्ली, भायर उडयेचें आशिल्लें. दोनपराच्या वेळार पवित्र पुस्तक काडून वाचूंक आशिल्लें. 100 गंतीच्या पुस्तकांतलीं कंतरां गावूंक आशिल्लीं न्ही गे. प्राजीत काळार आमकां एका रितीन आमी पास्कांच्या त्या फेस्ताक तयार करनाशिल्ले. बाह्य रितीन जावन दी, आंतरीक रितीन जावन दी. आमच्या वाड्यांनी आमी कुर्साची वाट करताले, गुडे सोडोवन वताले. पूण दीस दीस गेल्ल्यांत हो एक वापरबायची एक रीत रिवाज उणें जावन आसा. पूण आयची वाचपां आमची मोत उजवाडायता. वापरबायचें वाचप आयचें पयलें वाचप. तुमकां कळीत आसा की ना म्हूण गोत्तो ना, पवित्र पुस्तकांत एक विशय अशें आसा, अनामीम ऑफ यावे. अनामीम ऑफ यावे म्हळ्यार देवाचे लोक म्हूण अर्थ. देवाचो यावे म्हळ्यार देव, अनामीम ऑफ यावे म्हळ्यार कोणाक गत आदारना, कोणाक कोणी लेखिनात, कोण दुबळी आसात, कोण विधवी आसात, कोण भुरगीं आसात, कोणाचो उलो कोणाक आयकनात, कोण शोशणाक वळख जाल्यात. ह्या सगळ्यांक अनामीम ऑफ यावे म्हणजे देवाचे लोक, देवाची मनशां, देवाची परजा. आनी जेन्ना हो लोक भोब मारता देवाक, देव तांचे मागणे, तांचे रुदान, तांचे कश्ट आयकता. आनी असल्या संदर्भार आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादी उलयता. ताकाच इजाया प्रवादी सांगता, देव इजाया प्रवादी मुखार सांगता, व्हडल्यान बोंब मार आनी तुत्तरी घालून बोंब मार. सांग इस्रायल लोकांक, सांग लोकांक तुमी जें कितें करतात तें सारकें न्ही. आज आयच्या पयल्या वाचपांत लोक देवाक सवाल करतात, आमी प्राजीत करता, तूं आमचें प्राजीत मानून घेना काय? आमी उपास करता, तूं आमचे उपास मानून घेना काय? ताका देव कावंटर क्वेश्चन घालता, पळया गे. तुमी प्राजीत करतात आनी उपास करतात कशें? हेरांक मूठ मारन, हेरांक कश्ट घालन, हेरांचे लुटोवन, आनी तुमी सांगता देव आमकां आयकाचें म्हणून. ना, देव आयकना. कशें देवान आयकोवचें? देव जर आयकता तर तांचें आयकता. तुमी उपास करतात, प्राजीत करतात म्हणटात, पूण हेरांक कश्ट घाल, हेरांच्या बरेपण आनी वायट आवय तुमचें बरेपण अशें येतात ना. हें देव मानून घेना. जें कितें आमी करता खऱ्या काळजान बऱ्या मनान करता तें मात्र देवाक आयकता म्हूण आयचो पयल्या वाचपाक इजाया प्रवादी सांगता. ताकाच इजाया प्रवादी सांगता कितें? आळे तुमी उपास म्हणटात म्हूण, आळे उपास हो कसलो? कसलो उपास? अनितीच्यो सांगले सोडा, दुबळ्यांक सांबाळा,
तुमच्या संबंधाक सांडी नाकात आणि हे पुरा तुम्ही करतात तर जेन्ना तुम्ही उलो मारा देवाक तुमकां देव म्हणटा आळे हांव हांगा आसा आळे हांव हांगा आसा तदाळा तुमी उसवाड जातल्यात तुमचो उसवाड पळयले सर्वेस्पराक वाकण आनी महिमा दितली तुमची कामां फुडें वयतली आनी देवाची महिमा ताच्या फाटल्यान येतली ताकाच जेजू म्हणटा मातेव बरयल्या शुभ वर्तान तुमच्यो बऱ्यो कर्ण पळोवन सर्वेस्प देवाक महिमा दिवं दीत म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हो प्राजीत असो काळ आमकां इगर्ज मतां बेश्टें दिना खाली आमी मांस मसली सोण्ण या हें करून न्ही जावन आमच्या कुडीची आनी आत्म्याची दंडणी आनी उपादेश करूंक आमकां आपयता आनी प्रत्येक रितीन जी कोण कश्टांत आसात जी कोण पिडेंत आसात जी कोण देवाची मनशां म्हूण आसात तांचो ताळो आमकां आयकून आनी त्या ताळ्याक स्पंदन करूंक देव आमकां आयकता आनी जेन्ना आमी मागता आमचो ताळो थंय आयकता आनी तो ताळो आमकां आयकता जाल्यार आनी आमी ताका स्पंदन करता जाल्यार आमचो ताळो देव आयकता समजलें गी जावं पुरो हांव ह्या जाग जावन जावं पुरो आमी लायक जावन जर आमी करना तर आमचो ताळो देव केदींच आयकना आमी कितलेंय भोव मारून दी कितलेंय सांगून दी देव बिलकुल आयकना कित्याक पयलें देव ताच्या परजाची उलो आयकता ताची परजा कोण जावन आसा अरी एकले आमी ताची परजा त्या परजाचो ताळो आमी आयकून ताका स्पंदन करता तर आमचो उलो आमचो ताळो देव आयकता ताकाच देव म्हणटा आळे हांव हांगा आसा असलें प्राजिताचें जिवीत असलो प्राजिताचो काळ असलो उपास करूंक आज आमकां इगर्ज मतां आपयत आसा तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आमी असलें जिवीत जिवंक आमकां कृपा सक्रामेंतान मेळटा प्राजिताच्या सक्रामेंतान मेळटा हे आमकां दिल्लो पवित्र काळ आमी स्वमियाच्या बऱ्यापणांत आनी आमच्या बऱ्यापणांत पेल्याच्या बऱ्यापणांत करचोंक प्रयत्न करया आमेन तर आमची उपसिता बापा मन आमची अर्पिता तुका धन आमची भेटयता तुका कांगे ये बापा वानुंड तुका भेटोनसो साक्षांच्या कसावरासो गे तू मोग आमच्या काळजासो कांगे ये बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात आमच्या नक्या पोय सभेच्या दाबा सर्वेस मानून घेऊ देवा आमच्या मोगाळ बापा प्राजीत काळाची दंडणेची आमी ही बली तुका भेटयता तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलीं कर आनी आमच्यो वायट वंदोन्यो थमोवंक आमकां अदीक सुटसुटीत कर आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या
ओ नवो काळ सोडून येसो आमच्यो वंदोन्यो थांबोवन तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूक फावो ते मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूचे दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी आमी दिनवाशी काळजान मागता Povit, povit, dălbăranță सर्वेस्पोतु, सर्गani संसावला तुझ्या वैभवान, ओन सर्गी तुकाचे, सर्वेस्पराचे नावी येतकाचे, ओन सर्गी तुकाचे. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरान सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्याने सस्नी कराराचें रगत पदकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुन्हा जीवनपण आमी परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनेची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बाबा पिटर पावल आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां तुज्या इश्टागाती मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कारमरे देवाच्या मये संगाती सांजुजती सोपती बागेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडोनदाराची आज्ञा मना धरून ताणें शिकयले मागणी आमी भक्तीपणी म्हणया.
आमच्या बापा सगळींचा तुझे नाव पवित्र सा तुझे राज आमकां ये जी कशी श्रीगत जाता तशी संवसारांत सा आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी बी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे वरोशा नत्रेक आमकां तुज्या उदार काकोल दिन सर पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटाय तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो एकामेका शांती दियात देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जीवनाक आपोवणे मेळ्ळी आमी समेस्त सुभागी सुम्या तुवें म्हजे बद्दल येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरणेच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं बहु पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन तूच म्हजो आदार तूच म्हज्या काळजा सोम्या सदांच करबिरा जिवीत सोंड तूं सर्गीत देवलो सोंस्रा ससनीची दिवच्या बापा तो दारलो तुजे लागीं येता तो केदी बुकेव सोना तुका सत मानता तो केदी ताने सोना तूच म्हजो रसना सोम्या तूच म्हजो आदार तूच म्हज्या काळजा सोम्या सदांच करबिरा तुजो वाटो ओळखूंक दी सर्वेस्परा तुजे मार्ग म्हाका दाखय प्रार्थुया कण्वळ्या बाबा ह्या पवित्र गुटान तुवें आमकां वांटू दिलोय ह्या काळार आमच्या पिडेस्त आत्म्याक तूं काकुळटी दिताय तें वखद सुफाळेन घेवंक आमची मनां अदीक हायतींग कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे
सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतूं आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाची उडुपकार तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. You should have seen, Father. Mosu și saucia cu și vărtă Ge Cristusu patlau kermosu Asat mati kolya gote suknya Punama kasua vasti kacha Mosu și saucha kushi varta Ge Cristusu patlau kermosu Mokar putra sove Amka Maria आशीर्वादी आमका भगवंत को सच्चे कुरवे और आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. हांव भाव प्रितेश क्रास्ता आनी खानमलीत वोट दित म्हजो अनुभव कसलो म्हूण तुमी म्हाका विचारशात तर केवळ 2 उतरांनी हांव सांगूंक आशेता. देवान म्हाका कार्मेल वोट दिली आनी कार्मेल वोट दिन म्हाका देव दिलो. इतलेंच. सुमार 13 वर्सां आदीं मुंतींत कांतोवच्या साबार सवालांक जापी सोदून आयिल्ल्या म्हाका देवान कार्मेलीत प्राधिकरणां कार्मेलीत वोट आपूण हाडलो आनी कार्मेलाच्या वोटांत देवाक हांव भेटलो. सामुदायिक जिवितांत देव म्हाका दिसलो. दिसपोट्या मागण्यांत देव म्हाका मेळ्ळो. सांगाता करच्या वावरांत सांजेर खेळच्या खेळांत सांगाता आयदनां धुंच्यांती देव म्हाका भेटलो. अशें देवान म्हाका कार्मेलीत वोट दिली आनी कार्मेलीत वोट दिन म्हाका देव दिलो. तर कार्मेलीत वोट दिंत कितें आसा म्हूण तुमचे सवाल तर कार्मेलीत वोट दिंत कितें ना म्हणली म्हजी जाप. कार्मेलीत वोट दिंत देव लिपोन आसा आनी मोगांत आनी मागण्यांत ताची सोदना करचें तसलें वर्तें भाग आनी आनंद हे दिस खंय मेळचें ना. तर ये देवाची सोदना करूंक कार्मेलीत वोट तुकाय उक्त्या हातांनी आपोवणें दिता.